दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। मध्य प्रदेशात जावपी वेंचणुकेची तारीख जशी लागीं पावत आयल्या तशेंच ह्या वाठारात वेंचणुकेचो प्रचार अदीक नेटान जावपाक लागला। 17 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेत 230 मतदारसंघ एकाच पावण्यार वेंचणुकेत वांटो घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या दमोह हांगा भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर एका भौशीक सभेत उलोवप केले। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर देशांतल्या गरिबीक कारणीभूत थारायले। काँग्रेसीचो इतिहास फटींनी भरिल्लो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केले। आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं रुकेगी। आयज जावपी प्रचारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनात दुसऱ्या रॅलीत वांटो घेतले। आयज सांजे मुरैना हांगा जावपी आनीक एका प्रचार सभेक प्रधानमंत्री उलोवप करतले। भारतीय जनता पक्षान आयज राजस्थानात 3 दिसांच्या राज्यस्तरीय महाजनसंपर्क अभियान चालीक लायले। फुडले 3 दीस पक्षाचे सगळे वरिष्ठ फुडारी, भौशीक प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी राज्यातल्या वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघाक भेट दितले। महाजनसंपर्क अभियानाखाला पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी दरेक मतदान बुथाच्या 50 घरांक भेट दितले, तशेंच शक्ती केंद्रांतल्या 10 नामनेच्या व्यक्तींक भेट दितले। दरेक बुथाचेर बूथ समितीची बसका घेवन लोकां बरोबर चर्चा करतले, तशेंच हेर फुडारी अभियाना अंतर्गत सेवा बस्तीकूय भेट दितले। दुसऱ्या वाटेन काँग्रेस पक्षान लेगीत आपल्या प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या। राजस्थानाचे मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांणी येता त्या वेंचणुकेत लोकांक दिल्ल्या 7 आश्वासनांच्या आधाराचेर वेंचणूक लढयतले अशें तांणी सांगले। आनी काँग्रेस जेन्ना वेंचून येतली तेन्ना राज्यातल्या लोकां बरोबर थेट संपर्क करून 1000 आश्वासन शिबिरां घडोवन हाडटले अशेंय तांणी सांगले। बायलांचेर बिहार विधानसभेत केल्ल्या वादग्रस्त विधानाविशीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आयज माफी मागल्या। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष रेखा शर्मा आणि बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी बिहार विधानसभेत बायलांचेर केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचेर आक्षेप घेतला। हे विशीं तांणी बिहार विधानसभेचे सभापती कडेन कारवाय करपाची मागणी केल्या। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। केंद्रीय कारमंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय सहकारी जैवीक लिमिटेडा वरवीं जैवीक उत्पादनाक चालना दिवपा हेतान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय चर्चासत्राक संबोधीत केले। येता त्या काळात भारत संवसाराच्या जैवीक बाजारपेठेत सगळ्यात विश्वासाचो आनी सगळ्यात व्हड ब्रँड जावपाचो आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें।
प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काल राती पडिल्ल्या बिनमोसमी पावसान गडगडाट आणि विजेच्या लखलखाटाक गोंयाक झोडपून काडले। सकाळ सावन वातावरण दमट आशिल्ले। भारतीय हवामान खात्यान कळीत केल्या त्या प्रमाण फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। साखळे कारापूर सारकिल्ल्या वाठारांनी वीज पडपाची घडणूक घडल्या, पूण खर लुकसाण जाल्ल्याची खबर ना। मडगांव, दापोळे, पणजे वाठारांत फाटल्या 24 वरांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार मुरगांव वाठारांत 60.4 मिलीमीटर आणि केपें, सांगे, पोरन्या गोंय वाठारांत 50 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची खबर आसा। हवामान खात्यान 8 तारखेक कळीत केल्लो येल्लो अलर्ट आनीक 1 दीस वाडयला। इतल्या मजगतीं दिवाळीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी नरकासूर भिजले। कांय वाठारांतल्या तरणाट्यांनी प्लास्टिकाचो उपेग करून ह्या नरकासुरांक धांपून दवरिल्ल्याचो देखाव दिश्टी पडलो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भौसा खातीर कॅन्सर प्रकल्पाचे तशेंच शेतकऱ्यां खातीर आयुर्वेद ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले। गोंय शिपयार्डान CSR येवजणे वरवीं 4 तालुक्यांनी चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जालें। ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे अध्यक्ष आनी कार्यकारी संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ICARचे HRC प्रभू तशेंच सांखळेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खाणा जेवणाच्या पद्दतींत बदल तशेंच जिवनशैलींत बदल ह्या सारकिल्ल्या कारणांक लागून राज्यांत कॅन्सर दुयेंतींत वाड जाल्ल्याचें नमूद केलें। आयुर्वेदांत झाडांचो उपयोग पुरातन काळा सावन बऱ्या भलायके खातीर करीत आयला आनी हाचे फुडें लेगीत ताचो उपेग भलायके खातीर जावचो हाचेर ह्या प्रकल्पा वरवीं भर दितले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। हे पयलें नवीन समजून घेवपाक जाय। बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल कॅन्सराचें प्रमाण वाडलें कित्याक पयलींची लायफस्टायल वेगळी आशिल्ली, आतांची लायफस्टायल वेगळी जाल्या। तुमी जर पळयशात जाल्यार पयलीं कॅन्सराचो प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणांत नासलो, तितक्या मोठ्या प्रमाणांत तो आतां आसा। आनी तेकाच लागून हांव त्या पर्सेंटेजीन वचना, म्हणजे कितल्या लोकांक जाला कितें जाला त्या पर्सेंटेजीनय वचना, बट एक गजाल निश्चित आसा, ताणें म्हणटा त्या प्रमाणे कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीचेर डिटेक्ट जायत जाल्यार त्या पूर्णता कॅन्सरांतल्यान बरें जावपाक शकता। आनी जर लेट स्टेजीचेर डिटेक्ट जालो जाल्यार कॅन्सरांतल्यान बरें जावप कदापि शक्य जायना। जेन्ना जेन्ना अवेरनेसाचे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या अवेरनेसांतल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें, आमी सगळ्यांनी भितर भाग घेवचो, आपल्याकूय बी म्हणजे डायग्नोज करून घेवचो आनी इतरांकूय बी। हांव ह्या 4 तालुक्यांतल्या सगळ्या आमदार, पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स ह्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की कॅन्सर अवेरनेस एंड आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स ह्या कॅम्पेनिंगात भाग घेवचो, आपल्या सगळ्या लोकां पर्यंत तेजी मॅसेज पावोवची, मिलेट्साचो इम्पॉर्टन्स तेंच्यांनी सांगचो आनी लोकां पर्यंत जर हे पावयले आसत जाल्यार तेजो फायदो गोवा शिपयार्ड जे आमकां ऑर्गनायज करता तेजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकांच्या वळेरेंत महाराष्ट्रान आपली पयली सुवात कायम दवरल्या। 71 भांगरा, 65 रुपया, 70 कांश्या पदकां सयत एकूण 206 पदकां महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयल्यात। दुसऱ्या सुवातेचेर सेवा खेळा मंडळ आसात आनी 57 भांगरा, 25 रुपया आनी 33 कांश्या पदकां सयत 115 पदकां मेळयल्यात। गोंयच्या खेळगड्यांनी 14 भांगरा पदकां सयत 13 रुपया आनी 28 कांश्या पदकां मेळून एकूण 55 पदकां मेळयल्यात। 9 नोव्हेंबर मेरेन ही सर्त आसतली। ह्या राष्ट्रीय सर्तीत प्रतिश्ठेच्या सायकलिंग रोडवेज सर्ती खातीर 7 ते 9 नोव्हेंबर मेरेन वेर्णा राष्ट्रीय महामार्ग 566 वयली येरादारी नियंत्रीत केल्या।
वेर्ना बिर्ला क्रॉस जंक्शन ते MES कॉलेज मधलो रस्तो सगळ्या प्रकाराच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ताका लागून पणजेंतल्या वास्को आनी दाबोळी विमानतळा कडेन वचपी येरादारी कुठ्ठाळीच्यान वळयतले. मडगांव आनी फोंड्या ह्या दिकेन येवपी येरादारी लेगीत कुठ्ठाळीच्यान वतली अशें येरादारी खात्यान कळीत केलां. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत अंदू बीच हँडबॉल खेळाचो आस्पाव केल्ल्यान हो खेळ हँडबॉल मोग्यां मदीं बरेंच आकर्शण थारला. बीच हँडबॉल खेळाचे नियम इंडोर हँडबॉल खेळा परस वेगळे आसात. गेल्या वर्सा गुजरातांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत अधिकारीक फेडरेशनाच्या प्रकरणा खातीर बीच हँडबॉलाचो आस्पाव करूंक नाशिल्लो. ह्या वर्सा गोंय हे बीच प्रदेश आशिल्ल्यान ह्या खेळा खातीर बरो प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो अशें खेळगडी आनी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. जैसे ही ये गेम शामिल हुआ तो खिलाड़ियों में बहुत उत्साह था, क्योंकि अभी हैंडबॉल जो गेम है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही लोकप्रिय गेम बनता जा रहा है. और जैसा कि बीच हैंडबॉल की बात करें तो इसका एक अलग चार्म है लोगों के अंदर देखने के लिए. एक बहुत ही बेहतरीन गेम लोग एंजॉय कर रहे थे. आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही एक टेक्निकली गेम जो है बीच हैंडबॉल जो है वो खेला जाता है. हैंडबॉल इंडोर हैंडबॉल से डिफरेंट है, इसके रूल रेगुलेशंस, उसके प्लेइंग खेलने का तरीका. तो खिलाड़ी भी और साथ साथ में दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको सराहा और देखा. हमें बहुत खुशी है क्योंकि पिछले बार हमें एंट्री नहीं मिल पाई थी तो हमें दुख हुआ था. हम कैंप लगा चुके थे पर लास्ट 1 वीक ऐसा हुआ कि मतलब हैंडबॉल बाहर हो गया तो सारी टीमें अपने अपने जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी बहुत मेहनत से. पर इस बार हमें एंट्री मिली है बीच हैंडबॉल और इंडोर दोनों को, तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है हैंडबॉल को. मतलब पॉपुलर होगा ऐसे ही और गोवा में हो रहा है तो और बीचेस के बाजू में है तो इससे तो और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. तो मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही नेशनल होते रहे और बीच हैंडबॉल को बढ़ावा मिले. ICC संवसारीक क्रिकेट सर्तीत आयज इंग्लंड आड नेदरलँडाचो खेळ पुण्यातल्या MCA स्टेडियमार चालू आसा. निमणी खबर आतां आयली तेन्ना इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. 23 षटकां उपरांत 3 गडे वगडावन 141 धांवड्यो काडल्यो. दोनूय पंगड गुणवळेरेंत निमण्या सुवातेर आसात. नेदरलँड 4 गूण मेळोवन 9व्या स्थानार आनी इंग्लंड 2 गूण मेळोवन 10व्या स्थानार आसा. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.